chapter 1 verse 5. तू जिवंत आसासर कोणूच तुझे विरोध रावंक सोदचो ना. Psalm chapter 46 verse 7. नडबरसो सरस्पोर आमचे सुवे आसा, याकोबाचो देव आमचे खोटे. John chapter 1 verse 43 to 46. दुसऱ्या दिसा जेजू गलिलयाक वेचे म्हूण निश्चित केले. जवळ ताका पिलीप मेळ्ळो. म्हज्या फाटल्यान ये म्हूणालो जेजू ताका. आंद्रे बेतसायदाचो आनी पेद्रू आनी पिलिपी त्याच नगराचे. पिलिपाक नातानायल मेळ्ळो आनी पिलिपान ताका म्हळें, मोइसेच्या नियमशास्त्रांत आनी प्रवादाच्या पुस्तकांनी जाचे विशयन बरोवन आसा तो आमकां मेळ्ळो. नजरेताचो जेजू तो, जुजेचो पूत. नातानायलान जाप दिली, नजरेताचो, थंय हांव कितें बरयेत? पिलीप ताका म्हणालो, ये आनी पळय. 15 verse 15. ह्या फुडा हांव तुमकां साकर म्हणना, कित्याक साकराक आपलो धनी कितें करता म्हणलें कळीत आसना. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापातावन हांवें आयकल्लें सकट हांवें तुमकां कळीत केलां. John chapter 15 verse 4. तुमी मुझे ते एकवटान रावा, तेन्ना हांव तुमचे ते एकवटान रावतलो. Zephaniah chapter 3 verse 17. सरस्पोर तुमचो देव तुमचे मोदे आसा, दैत दितलो झुजारितो.